नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयचे जे आमचे सुपूत आनीक ज्यो सुपुती आसात तांणी गोंयच्या आपल्या कर्तृत्वाचेर गोंयचें नांव व्हड केलां आनी हे जेन्ना गजाली येतात तेन्ना सगळ्या गोंयकाराची छाती आपोआप फुलून येता आनी अशीच आमचे गोंयकाराची छाती फुलोवन हे करपी आमचे मदीं आसात त्यो म्हणजे बाय चंद्रलेखा मेस्त्री. चंद्रलेखा येवकार तुका. चंद्रलेखाची तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना अशें दिसता, कारण ह्या दिसांनी जर तुमी खबरापत्रां काडून पळयलीं जाल्यार फकत तांचेंच नांव येता, कारण तांकां ह्या वर्साचो आमचो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त जाला. ताजे पयलीं तांकां गोंय सरकाराचोय स्टेट अवॉर्ड प्राप्त जाल्लो आनी सगळ्याकय परस हे म्हणजे ते चंद्रलेखा म्हणटा ते भुरग्यांक विज्ञान कशें डे टू डेच्या हाका लायफाक हाडचें हें शिकयतात. आनी म्हाका दिसता तुमची जर खरी वळख आसल्यार हीच वळख आसतली. सो पयलीं तुमचें अभिनंदन तुमकां पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल. फकत म्हाका एक सांगात, तुमी ह्या विज्ञाना कडेन इतलें आकर्शण जावपाचें कारण कशें? हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें म्हणजे एकदम ल्हान, पयली आनी दुसरी हांव कुंकळ्ळी शिकलां. कुमुदबाई म्हणटा ती शिकयताली म्हाका. आनी तिसरी आनी चवथी हांव आगोंद काणकोण म्हणजे मामागेर रावून शिकलां. म्हजी जी आजी आशिल्ली, मम्मीची आई, ती म्हाका कुळागरान आनी काजू बागायती आशिल्ल्यो तांच्यो थंय व्हरताली आनी आमी 1 म्हयनो सुमार थंय फार्म हावजार रावताली सुटयान. आनी ती म्हाका सगळ्या झाडां बद्दल सांगताली आनी 1-2 दिसान परत वतकच विचारताली हें कसलें झाड, हें कसलें झाड, आनी ती वखदां बी दिताली. सो तें एक रिविजन. सो तेन्नाच्यान आकर्शण जालें. म्हजे पप्पा कोल्हापूरचे. सो एप्रील मे 2 म्हयने हांव कोल्हापूर आसतालें, म्हणजे 5वी ते 12वी पर्यंत. आनी थंय 2 म्हयने शेतान वचप, सगळें पळोवप कशें लायतात, सगळें म्हणजे हार्वेस्टिंग सगळें. तरी पूण ते खरे शेतकार सामकें. आनी फॅमिली भितर सगळे टिचर आसात थंय, पण थंय कशें आसता, टिचर आसली तरी आपली शेताची काम आपुणूच करतात. सो तेन्नाच्यान म्हाका आवड जाली. सो देंपे कॉलेजीन हांव जेन्ना शिकतालें तेन्ना म्हजे प्रोफेसर म्हाका सांगताले की तूं कॅमिस्ट्री घे, फिजिक्स घे. हें 2nd इयर पर्यंत घेतलें हांवें, पण म्हजी ओढ झाडा कडेन चड आशिल्ली. सो हांवें लास्ट इयर बॉटनी सिलेक्ट केलें आनी तशें करून हांव बॉटनी टिचर जालें. तर ही तुजी म्हाका एक तुजें एक हांवें जेन्ना गोमंतकाचेरच बातमी आयली तेन्ना तुवें सांगिल्लें की आपले घराक 11 शिक्षक, 13 शिक्षक, आनीक तातूंतल्यानूच आपूण ह्या शिक्षक वा पेशा कडेन हे आयलें. फकत म्हाका ताजे पयलीं म्हणजे तुमचे शिक्षक, तुमचे बापूय बी आमचे लक्ष्मण पाटील हे एक प्राथमीक शिक्षक, आनी तांणी अशें इवन म्हाका कबड्डी आनीक हातूंत वेगवेगळ्या हातूंत काम केल्लें आसा. तुजी ती जडणघडण कशी जाली आनी तुमच्या घरा कडली जी तुका फाटभूंय मेळ्ळ्या ती कशी? म्हजे पप्पा गव्हर्मेंट टिचर आशिल्ले आनीक मम्मी तेन्ना 7वी पर्यंत शिकिल्ली आनी तेन्ना 7वी शिकल्यार टिचरूय जाताली, गीता पाटील. पूण आमी 5 भावंडां म्हणटकच मम्मीन सर्वीस करुना तेन्ना. पप्पान सांगलें म्हणजे आमकां पळोवपा खातीर ती तेन्ना तर गोंयांक म्हाका इजिली मेळटालें. 4थी शिकल्यार सुद्दां तेन्ना मेळटालें. सो मम्मी आमकां अशें शिस्त लायताली, कशें सारकी सकाळीं 5क उठप, अभ्यासाक सगळ्यांनी. आमी 5 भावंडां, 5 भयणी. आमी सगळ्यांनी लायनीन अभ्यासाक बसप, सारकी शिस्त, एक काम तुवें करपाचें, सगळें वांटून ल्हानपणाच्यान. आनी पप्पा म्हजे टिचर आनी तांकां वाचनाची खूब आवड. सो ते खूब बूक घेवन येताले घरा कडेन. सुटी पडली की अशी सारकी ल्हान म्हणजे जादूची चटई, जादूच्या आनी कितें ना अशें बंडल घेवन येवप. आनी आमकां सांगताले तुमचे मदीं कोण चड वाचता तें पळोवया, कंपिटिशन 5 जाणां मदीं. सो एक दीस आमी 3-4 बूक अशें सहज वाचून जाताले. मागीर पप्पा जेन्ना भुरग्यांक तयार करताले स्कुलाच्या कंपिटिशना खातीर, आनी मागीर एकदां खूब वेळ जातालो, रात जाताली, ती सगळीं भुरगीं तो घरा कडेन हाडटालो आपली स्टुडंट्स. आनी ती भुरगीं आमचे बरोबर रावतालीं, मागीर आमचेच कपडे घालतालीं. सो तें हांव पळयतालें पप्पा कसो काम करता. आनी मागीर ते पेपर तपासप, मागीर ती कंपिटिशनाची तयारी करून घेवप भुरग्यां कडल्यान घरा हाडून. सो म्हाका तें खूब आवडटालें. सो ल्हानपणी जेन्ना बावली बी घेवन खेळटात पळय, हांव टिचर जावन खेळटालें. सो सगळ्यांक तेन्नाच हांव टिचर खेळटालें आनी म्हाका टिचरूच जावपा जाय. सो तुजे घरांतले 5 भयणी म्हळ्यार तुजे टिचर्स कितल्यो? व्हडली भयण भारती बोरकर, ते वॉर्ड इंचार्ज GMCन आसता. सेकंड हांव,
थर्ड आसा ते शी इज अ फॅशन डिझायनर एंड शी इज ऑल्सो टिचींग ते सांगली हांगा बेज आसा दिपा भादवणकर. चौथे आसा ते लिना देसाय ते काणकोण बलराम डे केअर स्कुलान शिकयता आनी लास्ट आसा साधना पाटील ते सेंट ट्रिजा स्कुलान शिकयता. सो आमी 4 भयणी ऑलमोस्ट 4 भयणी शिक्षणाक बेज आसा. बरें म्हाका एक की तूं शिकयतालें म्हणजे तूं सुरवात जालें आमच्या माशेच्या निराकार हायस्कुलाक एज अ बॉटनी टिचर म्हणून सिलेक्टेड. आनीक आतां तूं आमच्या एस सांगले हायर सेकंडरी शिकयता. एकच म्हाका हें जाय आशिल्लें की एक कितें काणकोण म्हणटा तो तसो बाकीच्या म्हणल्यार मडगांवां किंवा पणजेक जर कंपेर केल्यार मागास भाग. आतां एखादी हें आसला पूण तूं जेन्ना जॉयन जाल्लें तेन्ना जर पळयलें जाल्यार तो तशें हेच आशिल्लो मागास टायपच असो आशिल्लो. सो हे जे भुरगे आसात आमचे गांवांतले भुरगे आनी शहरांतले भुरगे हातूंत कितें अशें फरक बी आसता काय म्हणजे तांचे IQ किंवा अशें. कारण आनीक हें की सद्याक जर पळयलें जाल्यार आमकां सगळ्याकाय चड बरें टॅलंट मेळ्ळा ते गांवांतल्यानूच मेळिल्ले आसा. पण अशें एक चित्र दिसता की लोक म्हणटात की शहराक आसल्यार भुरगो हुशार जाता गांवांत आसल्यार हुशार जायना अशें कितें बी आसा. म्हजें फॉर्मल टिचींग करियर हांवें निराकार विद्यालयांतल्यान सुरू केलें. पूण जेन्ना म्हजें BEd जालें पळय 1999 तेन्ना हांव केशव स्मृती विद्यालय दाबोली हांगा स्टार्ट केलें हांवें शिकोवपाक. 1 वर्स हांव थंय आशिल्लें. तें जालें शहरशें पूण थंय भुरगीं कशीं आसा मिक्स आसा म्हणजे अशें. जेन्ना निराकार स्कुलान हांव गेलें म्हणजे तो एनवायरमेंट इतलो सारको ओड लावपी कसो आनी ते लोक इतले मायेस्त. हांव जेन्ना थंय जॉयन जालें एक्चुली हांव 1 म्हयन्या खातीरच जॉयन जाल्लें थंय ऑन मटर्निटी लीव. ओके. जेन्ना हांव थंय जॉयन जालें सगळे सिनियर टिचर आशिल्ले म्हणजे मंगलदास लोलयेकर, साळुंके मास्तर, सदाशीव साळुंके मास्तर, व्यंकटेश प्रभू हे सगळे म्हणजे रिटायरमेंटाक 1-2 वर्सां आशिल्ले अशे टिचर. जेन्ना हांव थंय जॉयन जालें म्हणजे न्हंयचे धडेरूच तें स्कूल आसा. मॅनेजमेंटाचे लोक प्रशांत नायक सर, प्रसाद लोलयेकर सर, उर्मिला लोलयेकर मॅडम, मोहनदास लोलयेकर हे सगळे मॅनेजमेंट कमिटीचे ते इंटरव्यू घेताले आनी JK गांवकर सर हेडमास्टर आशिल्ले थंय. हांव 1 म्हयन्या खातीर थंय सिलेक्ट जालें आनी जॉयन जालें. आनी त्या वेळार हांव केशव स्मृतीन शिकयतालें म्हणटकच हांव कुठ्ठाळी रावतालें. सो तो एड हांवें पेपरार पळयलो आनीक 1 म्हयन्याचो आनी हांगा म्हजें टेन्युअर सोंपिल्लें तेन्ना एप्रिलान केशव स्मृती. 1 म्हयन्याचें पूण म्हाका तें बेकार रावप बी म्हणजे तें अशें चल ट्राय करया आनी अप्लाय केलें आनी हांव गेलें. सकाळीं 5ची बसीर हांव कुठ्ठाळीच्यान थंय पावलें इंटरव्यूक. लोक आशिल्ले आनी भरपूर. हांव सिलेक्ट जालें थंय म्हणजे ते 1 म्हयनो. पूण म्हाका अशें केन्नाच दिसूना की 1 म्हयनो चल कॅज्युअली तशें कांय ना. सामकें डे 1च्यान हांव अशें मोठ्यान बी शिकयतालें क्लासीन. आनीक ते सर म्हाका म्हणटाले गो चंद्रलेखा तूं आतांच जॉयन जाला टिचर म्हणून इतली मोठ्यान उलयनाका आवाज सेव कर. पूण एक ओड आसताली आनी सामकें एंग्जायटी न्ही फर्स्ट जॉब. तो 1 म्हयनो जालो. मॅनेजमेंटान म्हाका सांगलें की एक वेकन्सी जावपाची आसा थंय 6 म्हयन्यांनी. तुका जर इंट्रस्ट आसा यू मे कंटिन्यू. वी मे नॉट पे यू फॉर दोज 6 मंथ्स. आनीक हांव कंटिन्यू केलें कित्याक तो ग्रेस पिरियड कसो की असो न्ही की पोस्ट आसा आनी म्हाका पे करना बट दे गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी की हांगा आसा वेकन्सी कंटिन्यू कर म्हणून. आनी थंय जी जर्नी स्टार्ट जाली ती आज मेरेन. भुरगीं जीं आसा पळय सामकी कशी ती चुळबुळी कशी सामकी आनी इगर टू लर्न कशी. गांवची सामकी प्युअर एट हार्ट. देखावा ना आनी सामकी टिचर म्हणजे ती सामकी जीव कशी. जेन्ना हांव तांकां अशी कॉम्पिटिशनां बी तयार करपाक लागलें तेन्ना एकूच प्रॉब्लम मेजर आशिल्लो की लँग्वेज. खुबशीं भुरगीं माजाळेच्यान येतालीं थंय. माजाळी म्हणजे कारवार बॉर्डर पळय ती कन्नड उलोवपी घरान आनी प्रायमरी कन्नडान तांचे. सो 6वेक 7वेक बी येवप ताणें आमच्या स्कुलान. सो तांकां बाबड्यांक इंग्लिशीचोय प्रॉब्लम कोंकणीचोय प्रॉब्लम अशें जाताले. सो हांवें एक्टिविटी इनवॉल्व केल्यो टिचिंगा भितर खूब. आतां एक्टिविटी म्हणटकच भुरगीं म्हणटाली टिचर आमी मडगांव कशी वतली पणजी कशी वतली ती सारकी इतली बरी इंग्लीश उलयता. कांयच ना. आनी टिचर शिकयता तेच जालें. गुगलूय ना आनी युट्यूबय ना तेन्ना 2000 हांवें म्हणलें चल जातलें. आनी म्हाका याद आसा फर्स्ट SCRTन हांव तांकां घेवन गेलें. भुरगीं मातशी पर्वरी म्हणजे अशें प्रोजेक्ट बरो आशिल्लो पूण तांकां कशें मातशी भिली
सो हांवें तें रियलायज केलें की टॅलंट आसा पूण मोटिवेशन लेवल तांकां जाय. सो नेक्स्ट इयर हांवें कितें केलें, हांव स्वता पार्टिसिपेट जालें एक टिचराच्या कॉम्पिटिशनान. टिचींग एड कॉम्पिटिशन फॉर टिचर्स म्हणून आसता, सेम ऑर्गनायझेशन करता, पॅरलल ते. एक रुमान टिचर, एक रुमान भुरगे, अशें सायन्स प्रोजेक्ट आनी टिचींग एड. आनी तेन्ना म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो टिचींग एडा भितर. सो कसलो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो फर्स्ट हांवें फोटोसिंथेसिसाचेर केल्लो, मॅग्नेट्स बी यूज करून कशें जेवण तयार करता, झाड, एक मॉडलचो. स्टेट लेवल म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो तेन्ना. आनी म्हजी भुरगीं सामकी खूश जालीं की टिचर, आनी तांकां थर्ड प्रायज मेळ्ळो त्या वर्साक भुरग्यांक. सो त्या वर्साच्यान आज सेकंड अटेम्प्ट भुरग्यांक थर्ड प्रायज मेळ्ळें, सेकंड अटेम्प्ट. हय, सेकंड अटेम्प्ट ओन्ली. आनी हांव जेन्ना भुरगीं सिलेक्ट करता प्रोजेक्टा खातीर, अशी खूब बरी शिकपी बी तशें हांव चूज करना, कारण तांकां खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसता. सो जीं भुरगीं हार्डवर्कींग आसता, सिन्सियर आसता, आनी जीं काम करतलीं अशीं, सो तांकां हांव इतलें इनवॉल्व करता प्रोजेक्टा मदीं की कितेंय क्वेश्चन विचारलो जजीसान जाल्यार ती आन्सर करपाक शकतात. सो अशें न्ही की टिचर करून दिता आनी तांकां प्रायज मेळटा. ती इनवॉल्व इतली जाता की टिचराची मागीर गरज पडना तांकां अशें. आनी अशें करून आमकां 22 स्टेट लेवल प्रायजीस मेळ्ळे आज मेरेन, आनी 3 नॅशनल. ही स्कूल लेवलाचेर, स्कूल आनी हाय सेकंडरी. 22 प्रोजेक्ट नॅशनलाक पावले आज मेरेन. आनी टिचींग एडान म्हाका इंडिविज्युअल 16 प्रायजीस एट स्टेट लेवल आनी 3 एट नॅशनल लेवल. सो परत हे की तूं तोच उदरचो क्वेश्चन, गांवांतल्यान तो भुरगो हुशार आसता काय शहरांतल्यान? कारण गांवांत ताका वेगवेगळे एक्सपिरियन्स मेळटात आनी शहरांत ते मेळप शक्य जायना. हय. सो हातूंतल्यान IQ वायज जर तुमी विचारलें जाल्यार आमी भेदभाव करपाक शकना की हो हुशार तो. पूण हांगा शहरान ऑपॉर्च्युनिटी मातशी चड आसता, सेल्फ मोटिवेशनूय मातशें चड आसता की कित्याक ती बाकीच्या भुरग्यांक पळयतात हें ट्युशन, पेरंट्सूय मातशे अवेर असतात. तशें जाता. थंय कशें आसता, खुबशीं भुरगीं फर्स्ट जनरेशन लर्नर आसतात. लायक म्हाजळची जीं भुरगीं येता, घरा गेली बूक दवरलो की दर्यार गेली ती, मागीर आनी पळयनात. गांवडोंगरी खोतीगांवची आसा तिवूय बी तशीं, एक तर खंय तरी गेली भोंवपाक, म्हणजे शिक्षणा कडेन मेन म्हणजे तांकां मोटिवेशन ना. आनीक येवप वचपाकूच इतलो टायम वता. आनी घरा कडेन कशें म्हणजे तूं अमुकूच कर अशेंय सांगपी तांकां कोण ना, की कितेंय जाल्यार ओके. आतां भुरगो खंयचे क्लासीन आसा तुज्या, म्हणजे आसा तो तुमच्या स्कुलान येता, खंयचे तरी क्लासीन आसा अशें सांगपी पेरंट आजुनूय आसात. हय. पूण डिसिप्लीन वायज म्हाका जी भुरगीं मेळ्ळी ती बरी मेळ्ळी. मे बी हांवें तांकां डिसिप्लीन केलो तितलो. अशा भुरग्यांक जेन्ना तयार करता तेन्ना टिचराचेर कितें एक्स्ट्रा भार बी पडटा किंवा आनी कितें एक्स्ट्रा, म्हणजे आतां इतले आसा हाजे परस आनीक मातशें कितें मुखार करता अशें बी कितें हें आसता? प्रत्येक मनशान जर टिचर जावपाचें चिंतलें जाल्यार फक्त तो 8 ते 2 हो टायम टेबल फॉलो करपाचो न्ही. जर तो फॉलो करपाचो आसा जाल्यार टिचींग प्रोफेशनां येवप न्ही. टिचींग प्रोफेशन हें दुसरें प्रोफेशना सारकें न्ही की बेल जाली घरा यो, तशें नासता. टिचर ही 24 वरां खातीर आसता. आतां मडगांवच्यान हांव मातशें ट्रॅवल करता, म्हाका 3 वरां ट्रॅवलिंगान वता, सकाळीं 1.5 वर आनी दनपारां. तो ट्रॅवलिंग टायम जो आसा म्हजो, हांव सगळी प्रोजेक्टाची कामां बसी भितर करता वायल ट्रॅवलिंग. एक तर लॅपटॉप आसता, नाजाल्यार एक पेपर आसता म्हज्या हातीन, नाजाल्यार मोबायलाचेर आतां टायप करता. म्हणजे ज्यो आयडियाज येता, कोण म्हाका विचारता की इतली आयडिया तुका येतात खंयच्यान. अशें न्ही की हांव आतां बसतलें आनी चिंतया प्रोजेक्ट सर्कुलर आयला अशें न्ही. म्हजो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता जून म्हयन्यानूच, सर्कुलर येता सप्टेंबरान. सो हांव एक 3 प्रोजेक्ट रेडी दवरता पयलेच, सर्कुलर येवं ना येवं. सो दॅट इज माय रेग्युलर एक्टिविटी इतली वर्सां. सो जर टिचर तुका, म्हणजे टिचर खूब आसतात पळय, पूण एक एक्सेप्शनल टिचर जावपाक जाय. आतां तुमकां म्हाका थोड्योच टिचरी याद उरतल्यो जाणे आमकां शिकयला. तशें जर म्हाका दिसता की हांव एक याद उरपा सारकें टिचर जावपा जाय जाल्यार एक्स्ट्रा टायम दिवचोच पडटलो. म्हाका याद आसा जेन्ना निराकरण स्कुलान हांव आशिल्लें, आठवड्यांतल्यान 4 दीस सांजचे आमी थंयच आसतालीं, लेट पर्यंत 6चे बसीर बी येतालीं आमी. तेन्ना रावताले तूं? रावताले हांव काणकोण 4 वर्सां खातीर, आनी मागीर आमी मडगांव रावतालीं. पूण तरी सुद्दां ती 4 दीस आमी रावतालींच, 6चे बसीर येतालें हांव. सो एडिशनल टायम दिवचोच पडटा. आतां 11वी 12वी शिकोवपाक लागल्यार हांव 13 वर्सां जालीं. ही भुरगीं मातशी व्हडली, म्हणजे कितें घरा कडल्यान करून हाड म्हणल्यार करपी भुरगे. पयलीं कितें आसतालें, कांय हेल्प ना, हांवूच रावन सगळें थंय करपा पडटालें, फिल्ड वर्क सगळें. आतां ही भुरगीं मातशी व्हडली आसात, पूण कितें जाता, हांव हॉलिडेन सुद्दां काम करता. आतां ही प्रोजेक्ट जी करतात आमी, पर्वरी वतालीं, 3-4 दिसाचो प्रोजेक्ट आसतालो. सो माशें टू पर्वरी 92 किलोमिटर न्ही ऑलमोस्ट.
सो ही भुरगीं आमगेर मडगांव फ्लॅटार रावतालीं 3-4 दीस. जाल्यार तांचे आवय बापूय इतले विश्वासान धाडटाली की तेन्ना फोनय कमी, मोबायल ना, पूण फोन करून जावं स्कुलान येवन टिचर केन्ना येतली भुरगीं हेंवूय विचारनाशिल्ली. सो इतलो विश्वास ती पेरंट दाखयताली. सो ती आमगेरूच आसताली भुरगीं. कितें एक्टिविटी आसा, हांव जेन्ना काणकोण रावताले तेन्ना ती आमच्या घरा कडेन येताली, सांजचे प्रॅक्टीस करताली. सो एक खूब टायम दिताली आमी एकामेकाक. आनीक म्हाका दिसता तें गरजेचें. पूण सिच्युएशन तेन्नाचें आनी आतांचें मातशें डिफरंट आसा. म्हणजे आतां कशें भुरग्यांक हाडून घरा कडेन दवरप हें रिस्की बी आसा तितलेंच, खूब रिस्क इनवॉल्व आसा. पयलीं तितलें नाशिल्लें, ऑर मे बी अवेरनेस नाशिल्ली. बॉन्डिंग आतां बॉन्डिंगूय बी सुपरफिशियल. स्कुलान तरी आमी 6 वर्सां उरतात भुरग्या कडेन, खूब अटॅचमेंट जाता. ही 11वीची कशी येतात ती बाय द टायम वी नो देम की ती वतात. आनीक आतां तितलो अटॅचमेंट भुरग्याचो आनी टिचराचो ना अशें म्हाका दिसता. दिखाव्या खातीर आसतय बी, पूण एक्चुली तितलें नासता. आनी पयलीं कशें आसतालें, पेरंट्स येवन सांगताली टिचर हो भुरगो अभ्यास करना, मातशें विचारा, मातशें तापया, तुमी सांगल्यारच आयकता, मातशी पया तापया, मारा गरज पडल्यार अशें सांगताले. आतां उलटें. आतां सपोज भुरग्याक विचारलें की कंप्लीट कित्याक करूना होमवर्क, जाल्यार पेरंट्स विचारतात टिचरीन कित्याक विचारलें आपल्या भुरग्याक. सपोज एक भुरगो 7-8 दीस लेट आयलो जाल्यार विचारलें ना कित्याक विचारलें, बसिनात अशें. तेन्ना बसी नासताल्यो, आतां बालरथ आसा. पूण प्रत्येकाची अपेक्षा अशी आसा की प्रत्येक दारान बस रावची. पयलीं कशें भुरगीं अमूक एक स्टॉपार रावतालीं, 5 मिनटां चलतालीं, 10 मिनटां चलतालीं. आतां 10 मिनटां बी न्ही, 10 सेकंड चलपा नाका. हांव काणकोणा भोंविल्लो आसा, म्हाका खबर आहा पावस तेन्ना हुंवार घालता तेन्ना ते सगळे कपडे काडून तकले एक बांदून बसून क्रॉस करून येवपी भुरगीं आनी टायमार पावताले. आतां अजून अशीं भुरगीं आसा खूब पयसुल्ल्यान येतात, आमचे अर्दे वर 1 वर चलतात, टायमार पावतात. पूण जी लागीं आसात बस स्टॉपाचे लागीं तांकां वेळ जाता, कारण तांचे पेरंट्स आसतात डिफेंड करपाक तांकां की टिचरीन विचारप न्ही, टिचरीन तांकां तापोवप न्ही. पनिशमेंटाचें सोडा, आतां नाच तो, पूण विचारप सुद्दां एक पनिशमेंट आसा. म्हणजे टिचरीक एक खूब चॅलेंज आसा. सेकेंडली हांव खूब लकी की म्हाका जे मॅनेजमेंट मेळ्ळे ते खूब सपोर्टीव मेळ्ळे. केन्नाच अशें न्ही की हें नाका वचपा नाका अशें. एकेडेमिक्साचे म्हजे 100% रिजल्ट आसा, कांय इश्यू ना. आनीक हे एक्टिविटी खातीर म्हणजे अशें सर्कुलर येवचे पयलीं JK सर जेन्ना हेडमास्टर आशिल्ले निराकार स्कुलान, तांणी बी म्हाका केन्नाय अशें सर्कुलर ते नांव घालून दिली ना की कर गो तूं. हांव पयलीं प्रोजेक्ट रेडी दवरतालें आनी हांव विचारतालें सर आयले सर्कुलर काय म्हणून. सो हांव ते इनिशिएटीव घेवन करतालें. सो ते नांव घालपाचो प्रश्नच आयले ना केन्ना. सो एंट्री हांव धाडून मोकळे जातालें. पूण सगळ्याक म्हळ्यार तुका तुवें उल्लेख केला तो, तुका आयडिया येतात खंयच्यान ह्यो आनी कश्यो, मीन्स प्रोसेस कसो आसता आयडिया येवपाच्यो? आयडिया केन्ना येता जेन्ना थॉट प्रोसेसींग चालू आसता कंटिन्यू, तेन्नाच हें करूं काय तें करूं अशें येता. कारण तूं म्हणटा इतले आपणे प्रोजेक्ट केल्यात, सो परत ते रिपिटेशन जावपाचें आसता, हें आसता. रिपिटेशन जायना. आनी खुबशे म्हजे फ्रेंड्स ते आयडियाज विचारतात म्हजे कडेन, बाकीचे टीचर, कशें आनी तांकांय सांगता. हांव अशें चिंतना की हांवूय कम्पीट करता, तांकां प्रायज मेळ्ळ्या. एक्चुली ह्या वर्साक हांवें म्हजे 2 प्रोजेक्ट हाय सेकंडरीचे आनी एक स्कुलाचो एक प्रोजेक्ट सजेस्ट केलो. मागीर तेन्ना म्हाका कोणे तरी विचारलें गो तूं ताकाय सांगता आयडिया, तांकां प्रायज मेळ्ळें. लकिली आमकां दोगांकूय प्रायज मेळ्ळो, त्यावूय स्कुलाक आनी म्हाकाय बी. पण आयडिया शेअर करप हाचो अर्थ असो जायना की मागीर तुजें इनोवेशन येता तातूंत तूं तो कसो डेवलप करता. सो ह्यो म्हाका आयडियाज येतात एक्चुली म्हजो बस ट्रॅवल आनी पाडी ते माशें सगळें सारकें निसर्गरम्य ते सगळीं झाडां. आनी हांव कंटिन्युअस चिंतत आसता, त्या टायमार आनी कितें चिंततलें, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश टायम आसता. सो तेन्ना हांव चिंतता आतां कितें करतलें, कशें करतलें. म्हणजे ते इतले थॉट फास्ट आसता, चलत आसतात वर्सभर. 1 वर्साचो प्रोजेक्ट जालो की डायरीर म्हणजे दुसरी वर्साचे टॉपीक रेडी आसता. ताका लागपी मटेरियल एकठांय करप, ते मटेरियल मोस्टली हांव लो कॉस्ट प्रोजेक्ट करता. सगळे जे 22 नॅशनलाक पावला 1000 आसतलो खर्च ताका, नॉट मोर दॅन दॅट. व्हडले व्हडले डिझायन केले, 10,000 खर्च केलो आनी तातूंत सोशली युजफूल कांय आउटकम ना जाल्यार प्रोजेक्ट कसलो. सो हांव जो प्रोजेक्ट करता तो सोशली युजफूल आसता. सो अशें तुका लक्षाक रावपा सारकें किंवा सांगपा सारकें तुजें प्रोजेक्ट कितें तूं सांगपाक शकतलें काय म्हणून? हय, असो ह्या वर्साचोच सांगता. आतां आमी सगळीं देवाक वात लायतात, म्हणजे हिंदू घरांनी तरी आसतात सकाळ सांज. आनी आमी जो फायबर यूज करता तो कॉटनच, कापूस. ताजे शिवाय आमी केन्नाच कांय चिंतलें ना. सो म्हाका जेन्ना देवाक हांव वात लायता, सद्दां ती काडटा घालता,
मागीर तेल एक एकदां हांव चिंत्ता खूब तेल लागलेशें ह्या म्हयन्याक. कापूस फॉल्टी आसा काय, कितें कितें आनी मटिरियल आसा काय तेल फॉल्टी, असो एक विचार आयलो सहज पळय देवा वात लायता आसतना. आनी हांवें विचार केलो की प्रोजेक्ट हांव ह्या वर्सा हाजेर करतलें. सो भुरग्यां कडेन गेलें हांव आनीक सांगलें की असो म्हाका विचार आयला करया प्रोजेक्ट. हय म्हणपा लागली. स्टुडंट हांवें सिलेक्ट केली गांवडोंगरीची, एक पुजा म्हणून आनी एक नताशा म्हणून. आनीक तांकां हांवें टास्क दिलें जून म्हयन्यान कितें करपाचें, जितलें तेल अवेलेबल आसा मार्केटान काणकोण बागायतदारान वचपाचें, वेगवेगळे प्रकारचे सगळें कांय घेवप शक्य ना. वाड्यार वचपाचें, सगळ्याची इंटरव्यू घेवपाची कसली तेल वापरतात खावपाक किंवा देवाक वात लावपाक, तातूंत इतलेशें कलेक्ट करपाचें 100 ml सगळ्यां कडेन मागून. कापूस घेवपाचो आनी तुमच्या रानान जी झाडां आसात सगळीं ताजी साल काडपाची, ताजे फायबर काडपाचे. सो अशें आमी 12 तरेचे फायबर एकट्यान केले, ड्राय करून सारके सुतली आनी अंशीचे सगळे, कुम्याचे, भेण्याचे, कितले येता तितले. मागीर आमी टायम सेट केलो आनी सगळी वाती सेम लेंथ आनी सेम वजनाची बी केली, कित्याक ते मागीर मेजपाक जाय. आनी एक एक गुड्डेन तेल घातलें, सो तेलूय बी सगळ्यांचे आनी एक टायमार सगळ्यो त्यो पेटयल्योय बी. अशें करून आमी डेटा कलेक्ट केलो आनी आमकां अशें दिसलें की तातूंतले एक फायबर कापसा परस चड वेळ जळटा आनी तेलूय लेस कंज्यूम करता. कसलो फायबर कित्याचो? हय, ते फायबर आसा कुम्याचो. आतां कुम्याचो जर डायरेक्ट काडलो न्ही जायना, म्हणजे दाट साल येता. सो ते जिते आसतना फणेन अशें घासून सारके कापसा भशेन फायन हें करून घेवप आनी ते चड वेळ पेट्टा अशें आमकां दिसता. वाती वळप सेम लेंथ सगळे हे केले. सो म्हजे प्रोजेक्ट अशे. आनी खंयचो असो इंटरेस्टिंग डाग पडटात युनिफॉर्मान आमचे वेगळे वेगळे आनी ते एरियल आनीक डाग अच्छे हे एडवर्टायज आमी पळयतात, पूण एक्चुअली ते अच्छे न्ही, तर एडवर्टायजा पुरते अच्छे, अदरवायज वचनात ते. आनी हांव पळयतालें की युनिफॉर्मार चडशे डाग इंकाचेच आसताले, इंक. सो हांव चिंतलें हे बुरशेशें दिसता युनिफॉर्म, प्रोजेक्ट जातलो काय हाजेर. केलो, म्हणजे लसूण आलें कितें ना म्हणून ना, सगळें मिक्स करून पळयलें. आनीक आमकां दिसून आयलें एक की हे सगळें लावन डाग रोखडेच वचना, पूण एक आसा की रोखडेच जर धुले न्ही कसलेय डाग 5 मिनटां भितर वतात, ना जाल्यार ते इजिली वचनात. सो एक तर इमिजिएट वॉशिंग करप, स्कुलान जर पेन लागले तेन्नाच धुवपाचें. आनीक कांदो आनीक आलें जर ज्यूस काडलो आनी तो लायलो जाल्यार फेड जाता. सो असो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो. दुसरो एक प्रोजेक्ट आमी बॉटनिकल गार्डन एक डिवेलप केला, कारण हांव बायोलॉजी शिकयता. सो ते बायोलॉजी बोरींग कशें न्ही शिकोवपाक, अशी झाड आसता, अशें फूल, अशें पान. सो पयलीं हांव कितें करतालें, सगळीं झाडां हाडटालें क्लासीन, टेबल सारके पानांनी भरून फुलांनी भरून अशें. मागीर हांवें कितें चिंतलें की ही थोडीच हाडपाक शकता. सो भुरग्यांकूच थंय व्हरपाक जाय. सो चेअरमॅनाक सांगलें हांवें की जागो आमचो खूब आसा, एक बॉटनिकल गार्डन करता, गो अहेड म्हणलें. सो हांवें थंय एक बॉटनिकल गार्डन तयार केलें. भुरग्यांनीच झाडां रोयलीं, आतां ती 10 वर्सां जालीं, बरी व्हडली जाल्यात. तातूंत फ्रुटींग आसा, मेडिसिनल आसा, फ्लावरींग आसा, सगळे तरेची झाडां आसा. सो थोडी लेसन हांव शिकोवपाक भुरग्याकूच थंय व्हरता. सो क्लासीन आनी ना. हय. सो थंय एक प्रोजेक्ट असो केलो की आतां लिक्वीड फर्टिलायझर आसा, सॉलीड फर्टिलायझर, खुबशी फर्टिलायझर आसा, म्हणजे रेडीमेड. गोमुत्र आमी म्हणटात की बरें, शेण बरें अशें, मागीर बोकडेचे लिटर्स ते बरे. हाजेर जातलो काय प्रोजेक्ट वेगळोसो असो विचार आयलो. आनी सगळें मिक्स करून आमी लॅबान, म्हणजे मिक्स एंड मॅच कसाय कसो करतात तसो. सो डिफरंट वरायटी आमी ती मिक्स केली. आनीक ज्वारी एग्रोकॅमिकल थंय म्हजो फ्रेंड आसा थंय, ताका सांगलें मातसो हेल्प जातलो काय म्हणून टेस्टींग करपा खातीर. सो ताणें म्हाका आपले लॅबोरेटरी जो कोण हँडल करता ताजे वळख करून दिली आनी ती सॅम्पल हांवें धाडून दिली. एग्रीकल्चर ऑफीस काणकोण दिली थोडी, ताणें एला फार्मान धाडली. अशें करून आनी ताणें ती यूज केली खंय एक पॅच ऑफ फील्ड शेतान. आनी असो रिपोर्ट दिलो ताणें म्हाका लॅबान त्या, की तातूंतले एक फर्टिलायझर लिक्वीड हे ऑलरेडी जी रेडीमेड बाजारांत जितली आसात ताच्याहून बरें इफेक्टीव आसा. सो आतां थंयच्यान ते फुडें पावले ना, मागीर स्कूल लेवल आमी तितलो तो स्टॉप केलो. ऑर्गेनिक
ऑर्गॅनिक सगळे ऑर्गॅनिक. ओके. सो अशे तरेचो प्रोजेक्ट म्हणजे तो यूज जालो न्ही. कितें तरी आमी सजेस्ट केला कोण सपोज कंपनी ते फुडें व्हरता आयडिया जाल्यार व्हरू अशें. ओके. सो हाका लागून म्हाका तुमी पेटंट बी कितें खंयचे क्लेम अजून काय करू ना, अजून काय करू ना. पण पेटंटिंगा खातीर मातशी ताजो लेवल मातसो चड आनी हाय आसपा पडटा आनी ताका फायनान्शियली बी खूब सपोर्ट लागता. सो स्कुलाची भुरगीं जेन्ना करता थंय एक आयडिया आमी पावयतात, पूण जर कोणाकूय तो फुडें व्हरून करपा जाय जाल्यार करपा शकता. सो हाका असल्या हाका आमची गोंय सरकारा कडेन सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आसा ताजे कडल्यान काय आसा सपोर्ट मेळना किंवा सपोर्ट एखादेर आसतूय बी अप्रोच केल्यार आमी ताका अप्रोच करूं ना केन्नाय. पूण ते पेपरार येता सर कोणी सपोज आमकां सांगलें बाबा तुमी कशें केलां ऑर सपोज कोण जाणकार आसात तांणी सांगलें की हे टॉपीक घेवन आमी करता जाल्यार इट्स ओके. सो आयडियाज आर ओपन. आयडियाज आर ओपन. म्हाका मुंबयच्यान एक लेटर सुद्दां आयिल्लें. एकदां आमी फायबराचेर केल्लें आनी 2005 वर्सा ते खूब पयलीं. आनी ताणें एक लेटर धाडिल्लें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचो कोण तरी की ते फायबर कसली तुमी केल्ली काय म्हणून. आमी ते मुंबय गेल्ली नॅशनलाक वर्ली सायन्स सेंटर आनी ते पळोवपाक आयिल्ली दिसता थंय. सो ते कसले फायबर काय म्हणून कित्याक तेन्ना हांवें डिस्क्लोज करूं नाशिल्लें नांव. सो हांवें तांकां सांगलें ते भेण्याची जी आमी कापून उडयतात झाडां ती जर खाऱ्या उदकान सोक केली बुळबुळीतशी जातात पळय आनी जर अशी फणी घेवन अशी बरी कोम केलं तांकां जाल्यार बरी वायट फायबर येता. वायट म्हणजे हांवें ते आर्टिकल्स केल्ले 2005 अजून म्हजे लॅबान आसात सारके वायट. कांयच कळना कसली म्हणून ते जूट कशें दिसता पूण बरें टिकाऊ. आनी जे स्ट्रेंथ वायज म्हणल्यार तो 2005 टू आतां पर्यंत ते आसा म्हणटकच बरें आसा. मे बी ताका ट्रिटमेंट केल्यार आनी स्ट्रॉंग जातलें. ओके ओके ओके. सो आतां जे आमचे इनोवेशन आसा म्हणटात ते तुवें एक बरें दिसता म्हाका एक 15-16 वर्सां पयलीं ते इनोवेशन स्टार्ट केल्लें. चलते तुका आतां हो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा आनी तुजे जर सगळी फाटली जर हे पळयलें की तूं खंयचे कडेन बोलता आसतना सायन्स म्हणल्यार वेगळी कांय न्ही आमची डे टू डेचे लायफाचे तेच म्हणल्यार सायन्स अशे तरेचे हे आसा. आनी प्रत्येक आमच्या गांवांक अशें दिसता म्हाका कितले तरी असो हे आसतले वस्तू आसतल्यो ज्यो आमी बेश्टेच अशे वेस्ट करतात किंवा हे करतात. ताजो जर असो उपयोग केलो जाल्यार समाजाक किंवा आमचे वेगवेगळे एक नवे इनोवेशन्स फुडें येवपाक शकता. सो ह्याच हाका लागून आतां तुका हो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा. सो ताका लागून तुका दिसता की आफ्टर दीस हे मेळटकीर तुजें जें काम आसा ताका आनीक कितें फुडें चालना मेळटलें किंवा फोकस मेळटलो ताजो फायदो गोंयांक किंवा बाकीच्या देशांक जावपाक शकता अशें दिसता तुका? हय. जेन्ना 2000 वर्साक हांव टिचर म्हणून जॉयन जाल्लें थंय 2 ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ल्यो म्हाका. एक गव्हर्मेंट इंटरव्यू येताल्यो आनी हे प्रायवेट स्कुलांनी एडेड स्कुलांनी जॉयन जावपाची. पप्पान म्हाका एक सांगलें की तूं अशे जाग्यार जॉयन जा म्हणजे तूं आपली चली आपूण तुका वळखता अशे जाग्यार जॉयन जा की तुजें टॅलंट यूज जातलें. म्हणजे तुका तें फक्त शिकय आनी घर यो जावपाना तुका जमपाना. म्हणजे त्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज म्हाका ल्हानपणा पासून आशिल्ल्यो. 5 भयणी आमी पण कशें बाजार करपाचे आनी हें करपाचें म्हजी जबाबदारी. सो ते एक PR दवरप किंवा अशें हांव बरें आशिल्लें तातूंत. सो पप्पान म्हाका सांगलें की तूं अशे जाग्यार जॉयन जा की तुजें सगळें टॅलंट यूज जावपा जाय आनी तुका हें सगळें करपाक आवडटा पळय तें फुडें चालू दवरपा जाय. सो हे अवॉर्ड मेळटले अशें करपा मेळटा ते पयस पर्यंत केन्नाच आयलें ना मनान आयलेंच ना. सो 2021 हांवें फर्स्ट टायमूच स्टेट खातीर अप्लाय केलें कारण खुबश्या लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं इतलें काम करता फायल कर मुगो अप्लाय कर मुगो अवॉर्डा खातीर. ताजे पयलीं म्हाका 49th गोवा लिबरेशन डे सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस तांणी फेलिसिटेट केल्लो. दॅट वॉज माय फर्स्ट अवॉर्ड गव्हर्मेंट अवॉर्ड. म्हणटा ना मागीर करया हांव चड ल्हान आसा मागीर करया. मागीर चड ल्हान आसतना अवॉर्ड मागीर बेस्टोच दिलो काय हाका अशें दिसपाक म्हणजे म्हाका दिसतालें. लोकांक दिसनाशिल्लें म्हाका दिसतालें की हांवें आनी खूब करपाक जाय. सो 2021 हांवें अप्लाय केलो आनी तो मेळ्ळोय बी म्हाका. तेन्ना जेन्ना म्हाका विश केले खूब लोकांनी तेन्ना खूब जाणांनी म्हणजे वेल विशर्स तांणी सांगलें की आतां जबाबदारी वाडली. स्टेट लेवल अवॉर्ड मेळ्ळो जबाबदारी वाडली. चंद्रलेखा लोक पळयतात आतां अशें. नॅशनलाचो परत अशेंच सांगलें की तूं अप्लाय कर मुगो. मागीर तें हांव कशें ते फॉर्मेलिटी आनी ऑनलायन एप्लिकेशन न्ही ते सगळे ऑनलायनच भरपाचे सगळे डॉक्युमेंट करून धाडपाचे लिंक्स करून धाडपाचे अशें व्हडलो व्याप तो. आसूं तें मागीर करया अशें करून रावलें हांव.
आनीक लास्ट इयर आय थॉट की चल आतां करया अप्लाय आनी फर्स्ट टायमच हांवें तें फूल कंप्लीट एप्लिकेशन केलें आनीक मेळ्ळें म्हाका. ओके. आतां जेन्ना अवॉर्ड मेळटात, आतां अवॉर्ड खूब आसतात पळय, म्हणजे शाळेन आसता, गांवान आसता, घरान आसता, म्हणजे अवॉर्ड आतां कॉमन, जशें खूब ग्रेट अशें कितें दिसना म्हाका, कॉमन इट इज. पूण जेन्ना म्हाका एक आतां अवॉर्ड मेळ्ळो, म्हजी भुरगीं चिंततलीं की आपल्या टिचरीक अवॉर्ड मेळ्ळा, ह्या कामा खातीर मेळ्ळा, सो आमी कितें तरी करपाक जाय. आतां थोडीं भुरगीं म्हजी अशें मिडिया कडेन उलयलीं, आपूण जावन टिचर आमकां उलोवपा जाय तुमचे बद्दल, आनी तांणी एकूच सांगलें की आमकांय टिचरी भशेन जावपा जाय. सो म्हजो प्रश्न रोल मॉडेल म्हजो प्रश्न तो आसा, तुका एक जर टिचराक सगळ्याक जर व्हडले एवॉर्ड आसलो जाल्यार आपलो स्टुडंट आपले परस फुडें गेला, हो सगळ्याक व्हडलो एवॉर्ड आसतलो. सो अशी तुवें कितें भुरगे तयार केल्यात काय, म्हणजे ह्याच हातूंत भितर कॅरियर केला किंवा अशे भुरगीं तयार केल्लीं आसात? खूब आसात. फर्स्ट स्टुडंट म्हणजे जे प्रोजेक्टाक घेवन गेल्ले हांवें तो फोटोसिंथेसीस केल्लो, आनी तेन्ना एक आयकॉर्निया म्हणजे हे झाड तळ्यान जाता पळय, म्हणजे गटर बी आसा तातूंत जाता, घाण उदक आसा स्टॅग्नंट, आनी तांची मुळां ते सगळे ओडून घेतात टॉक्सिसिटी. कितें पर्णी कितें म्हणटात ताका? हय, अशें फुगीर पर्पल कलरफूल. हय, ताका टेरर ऑफ बेंगॉलूय म्हणटात, कारण ते वीड ते एक्चुली. पयलीं खंय बेंगॉलाक ते बरें दिसता न्ही फुलां, म्हणून मुद्दाम हाडून रोयले. ग्रोथ ताजो इतलो वाडलो की आतां मोटर हाडून ते काडून उडयले. ताजेर हांवें प्रोजेक्ट केल्लो. ते फर्स्ट स्टुडंट आतां मुंबय वचपाचे. फर्स्ट तो फेलियर जाल्लो पळय तो डिलिटेड, हो आतां फर्स्ट सक्सेसफूल. आमी जेन्ना थंय मुंबय गेली, आतां ते चली पुजा वारीक म्हणून ते, ताणें मागीर 12th केलें, B.Pharm केलें, मागीर M.Pharm. नाव शी सेटल्ड इन US एंड शी वर्क्स इन वन ऑफ द ब्युटी प्रोडक्ट कंपनी एज अ ऑफिसर दे. या तशें ते जालें. मागीर एक स्टुडंट आशिल्लो म्हजो नितीन रायकर म्हणून, ही इज इन पुलीस डिपार्टमेंट नाव. तो एक दुसरे स्कुलांतल्यान आमच्या स्कुलान आयिल्लो 7वी आसतना, आपुणूच आयिल्लो तो. ते म्हणजे वाय ही केम वी डू नॉट नो, आनी आमकां इंट्रस्टूय ना, कारण तो आयलो, आपूण एकटोच आयलो. आनी कसो मस्ती भुरगो असो म्हणटाली ताका, पूण तातूंत म्हाका अशें जिद्दी कसो सारको आनी हार्डवर्कींग असो म्हाका दिसलो तो येना फुडें. हांवें ताका सहज विचारलें, प्रोजेक्टा येतलो रे काय म्हणून, कित्याक मस्ती भुरगे मातशे एवरेज भुरग्यांकच घेता हांव सदां, कित्याक बरे भुरग्यांक खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसतात वेगळे वेगळे कडेन. पूण जे सिन्सियर हार्डवर्कींग अशें हांव चूज करता. ती लँग्वेज बरीच आसपा जाय, उलोवपाक स्मार्ट आसपा जाय अशें ना म्हाका, कित्याक हांव तयार करता तांकां. सगळी रेडीमेड मेळ्ळ्यार मागीर म्हाजे एफर्ट्स कांय ना न्ही तातूंत. सो जालो तो रेडी, आनी स्टेट लेवल फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो त्या भुरग्याक, आनी तो नॅशनलाक पावलो. थंय प्रायज मेळ्ळो आमकां, बेस्ट इन गोवा अवॉर्ड. इमॅजीन लायफ त्या भुरग्याचें. थंयच्यान येतकच तो मी नवेच कसो, सारको कंप्लीट चेंज तो भुरगो. आनी इतलो म्हणजे स्कुलानूय ताका इम्पॉर्टन्स मेळपा लागलें, म्हणजे नॅशनल विनर, आनी तो भुरगो कंप्लिटली चेंज जालो. सो सेट जाली ताजी लायफ. अशेंच भुरगे जे आसा, थोडे आतां नेवीन आसात, थोडे आर्मीन आसात, दे आर वेल प्लेस्ड. थोडे M.Pharm केला, दे आर सम ऑफ देम आर इंजिनियर्स. सो दे आर ऑल वेल सेटल्ड. हय. सो ह्यो आशिल्ल्यो चंद्रलेखा मेस्त्री. एक म्हणटात ते टिचराचें काम फकत शिकोवप न्ही, टिचराचें काम फुडली पिढी तयार करप. आनी म्हाका दिसता चंद्रलेखा तुवें हें काम तुज्या हातूंतल्यान केल्लें आसा. सगळ्याकाय व्हडलें म्हणटा आमकां जो सायन्स म्हटल्यार एक तर तकलेचें टेन्शन घेवपाचो सारको विशय किंवा तो सोडून दिवपा सारको विशय. पूण तुवें तुज्यांतल्यान दाखयलें की सायन्सींतल्यानूय तूं जशी खेळपांतल्यान मजा घेवपाक शकता, तशी सायन्सींतल्यानूय मजा घेवपाक शकता. हें तुवें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी ताच्याच खातीर तुका पयले स्टेट एवॉर्ड मेळ्ळे, आतां नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळे, आनी 50 जे आमचे जे नांवां पळय तूं एकलेच गोंयचे सिलेक्ट जाल्ले आसा. सो हो हांवें सुरवातेक म्हणटा तसो हो आमकां सगळे गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची ही गजाल. सो तुजी वाटचाल अशीच फुडें वचूं अशें आमी मागतात. आनी तुका हाजे परसय चड म्हणजे आतां नॅशनल मेळ्ळा, हाजे फुडें इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळूं अशें आमी इच्छा बाळगितात. आनीक ही मुलाखत आमची सांगल्यात तूं आयलें हांगा. मेन म्हणटा ते एक हातूंतल्यान की सायन्सी कडेन कशें पळोवप शक्य आसा, सायन्सी कडेन कसो फ्रेंडली एप्रोच दवरपाक शक्य, आनी तुजी हात म्हणजे घरा कुशीन जें कितें जाता तातूंतल्यानूय एक नवें इनोवेशन जावपाक शकता. हें तुवें
ह्या मुलाखतींतल्यान स्पश्ट केलें. सो हातूंतल्यान म्हाका दिसता कितलींशींच भुरगीं प्रेरणा घेवन तुज्या पावलाचेर पावल दवरपाक लागलें. आनी जर अशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या मुलाखतीचें सार्थक जातलें आनी तुवें जें कितें काम केलां ताचें सार्थक जातलें. इतल्याच मिनटांत आमी ही चर्चा थांबयतात. परत एकदां देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळयतात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.